आयज मिटींग जाली, मिटींग कितें डिस्कशन जालें आनी डिसिजन्स कितें जाले? पयलीं म्हणल्यार आमची जी मंथली मिटींग आसता तातूंत आमचे डेव्हलपमेंटल वर्क्स आसता ते पास जाता. सेकंड इज आमी जे सरकारा कडेन मागणी करतात. आतां फाटले कितलींशींच वर्सां सरकारा कडेन आमी एक तर आमची सॅलरी वाडोवपाची मागणी करतात. परत जे आमकां डेव्हलपमेंटल वर्क्साक जे फंड मेळटा तो वाडोवपाचो मागणी करतात. आनी आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे आमकां प्रत्येक फावटी सपोर्ट करता. बरो सपोर्ट केल्लो आसा आज पर्यंत. आमची मागणी इतली आसा की आमकां जो फंड मेळटा तो आमकां वाडोवन मेळटा आनी ह्या फावटी आमकां वाडोवन मेळ्ळा. त्या हातूंतल्यान खुबश्या मतदारसंघांतलीं कामां आज पास जाल्लीं आसा आनी ज्या तरेन लोकांच्या बेनिफिटाचे जे थोडे कॅम्प्स आसात किंवा प्रोग्राम्स आसात ते सुद्दां आज डिस्कशनान आयले. आनी जिल्ला पंचायत म्हणून लोकां कडेन वचून जे लोकांनी आमकां निवडून दिल्ले आसा त्या लोकांक बेनिफिटाचे जे प्रोग्राम्स आसात जे कामां आसात ती डेफिनेटली करून घेवपाचें काम आमी जिल्ला पंचायत सदस्य म्हणून करतले आपल्या मतदारसंघात. सद्याक तरी फंड कितें 50 lakhs म्हण आसा अशें? सद्या पर मेंबर 50 lakhs आसा. त्या 50 lakhsan आमी एक वर्साचो जो कोटा आसा तो भागोवपाचो प्रयत्न करता. पण डेफिनेटली झेडपी म्हणल्यार आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांनी म्हणलां की अर्दो आमदार म्हणजे जवळ जवळ मॅक्झिमम कॉन्स्टिट्युएन्सी फूल न्ही पण तातूंतले चडांत चड वोटर्स आमकां इलेक्ट करून दिता. सो त्या हातूंतल्यान म्हाका अशें दिसता की फंड मातसो वाडोवन मेळचो. जितलो फंड तितलो कमी पडटा पण ते आमी भागून घेवपाचो प्रयत्न करता. डेफिनेटली आमची मागणी तीच आसतली की आमकां आनी फंड वाडोवन मेळचो. पण तुमकां अशें हांव तेच म्हणटा की ज्या तरेन टॅक्निकली जर तुमी पळोवपाक वचत जाल्यार मॅक्झिमम वोटर्स जे आमच्या मतदारसंघाचे आसात तातूंतल्यान आमी निवडून येता. जे आमदार विधानसभेक मतदान करता तातूंतले काही जर वोटर्स भायर काडले एक पंचायत किंवा 2 पंचायत भायर काडले जाल्यार बाकी सगळ्यो पंचायती आमी निवडून दिता आमकां. दुसरो जो मुद्दो आसा आमचे माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सदांच आपल्या भाशणांत म्हळां जिल्ला पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान जे निवडून येता ते अर्दे आमदार आसतात आनी ताणें तशें काम करपाक जाय. नक्कीच हांव एक आश्वस्त करपाक सोदतां की जिल्ला पंचायत सदस्य म्हणून जी कामां जावपाक जाय आनी जिल्ला पंचायत म्हणून जें लोकां कडेन पावपाक जाय नक्कीच सगळे मेंबर करतले. हातूंत मातूय दुबाव ना. एक विशय आशिल्लो तुमी हालींच कितें स्टेटमेंट केल्लो विजय सरदेसाय जो अवॉर्ड मेळ्ळा ताचेर कितें म्हणणें तुमचें? ना पळय कशें आसा ह्या समाजान खुबशे प्रायवेट एवॉर्ड्स जे आसा फंक्शन जे आसा ती चालू आसता. आतां हें प्रायवेट फंक्शन एक खंय तरी गव्हर्मेंट फंक्शन आसल्या सारकें भासून दिवप हें चुकीचें आनी लोकांक मिसगायड करप हें चुकीचें. ताजेर हांवें तो स्टेटमेंट काडिल्लो. मिसगायड केला कशें मिसगायड केला की पळय कशें आसा आतां त्या स्पेसिफीक इश्यूचेर हांव तुमकां सांगता. ल्युमिनरी इव्हेंट्स म्हणून एक कंपनी आसा प्रायवेट कंपनी तांणी तो ऑर्गनायज केल्लो इव्हेंट आनी तो ऑर्गनायज जेन्ना केल्लो तो हावज ऑफ कॉमन्स जे आसा तांच्या जाग्यार तो इव्हेंट जाता तांचो. ते कितें रेंटाक घेता आसतले किंवा ते बूक करता आसतले त्या हातूंतल्यान तो इव्हेंट हावज ऑफ कॉमन्सान केला हाजो हो अर्थ न्ही. सो लोकांक अशें दिसलें आसतलें की हावज ऑफ कॉमन्सान ताका तो अवॉर्ड दिलो आसतलो म्हणून. त्या हाजेर म्हाका आय वॉज व्हेरी क्युरियस टू नो की बाबा खरेंच तें तशें जालां काय म्हणून हांवें तो हें केलें. दुसरो म्हणल्यार एवॉर्ड जे आसता ह्या एवॉर्ड घेवप हें चुकीचें न्ही. येस आमी जें काम करता किंवा कोणाक दिसता आमी काम करता म्हणून तो आमकां एवॉर्ड दिता. केन्ना केन्ना आमकां जाय जाल्यार आमकां एवॉर्ड आमी घेवपाक शकता. पण हेजो अर्थ असो न्ही की एवॉर्ड घेतलो की लोकांक मिसगायड करप हें सहजपणान करचें न्ही. इतलोच म्हाजो उद्देश आशिल्लो. सो यू मीन टू से इट्स अ पेड अवॉर्ड आसलो? ना हांव ताजेर कांय उलोवपाक वचना कितें पेड अवॉर्ड आशिल्लो काय ना तो. म्हाजें फक्त इतलेंच म्हणणें आशिल्लें की लोक मिसगायड जावपाक शकना. लोकांक खबर आसा कितें आसा तें आनी लोकांनी ज्या तरेन फाटल्या फावटी 3 फावटी भारतीय जनता पक्षाक हांगा मतदान केल्लें आसा तशेंच परत मतदान करून 27 30+ आमदारांनी निवडून थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.